आम्ही कोंकणी लोक 1.5 प्रभेद असो लोक 3 धर्म असो लोक सांगता मिळून आम्ही म्हणूंक हांगा जमलो आम्ही कोंकणी। साधका भुरग्यांक सन्मान हे आम्ही 15 वर्सां शिकिल्ल्या या 10वे क्लासीच्या शिकिल्ल्या भुरग्यां खातीर हे सन्मान कार्यक्रम दवरला। हे कोणाक कित्याक आनी हाका कशें विंचला म्हणल्यार तुमच्या मनांत दुबाव आसूंक पुरो। पयलें कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमीच्या हर एका पारदर्शक कामां पैकी हें काम आमी बारी पारदर्शक तरान केला। आनीक हे लोकोत्सव कार्यक्रम मांडून हाडटनाच 6 म्हयन्या पयले आमी पत्रिका प्रकटन दिल्ले भुरग्यांक 16 वर्सां शिकिल्ल्यांक 16 ते 35 वर्सां युवजनांक स्त्रियांक आनी दादल्यांक आमी सन्मान करता म्हणलें। ताचे प्रकार आयिल्ल्यो अर्ज्यो ह्यो अर्ज्यो सगळ्यो आमी आमच्या अकादेमीच्या सर्व सदस्य समितींत म्हळ्यार म्हाका दिसता जानेवारीच्या 13 तारखेर चलिल्ल्या सर्व सदस्य समितींत आमी ह्यो अर्ज्यो दवरून तातूंत आमी विंचणी केल्ल्यो। अर्जेच्या भायर आमच्या अकादेमीच्या सदस्यांक कोण फावो ते व्यक्ती आसात म्हणून तांणी दिल्ल्या सूचना मानून घेवन आमी हर एका कॅटेगरींत ह्या हर एका विभागांत 10 जाणांक 10 जाणां भुरग्यांक 10 युवजनांक 10 स्त्रियांक आनी 10 दादल्यांक आमी विंचून काडलां। आनी ह्या प्रकार आज आमी हांगा सन्मान करता। हें कोणा खातीर हें सन्मानाक कळ्ळें तुमचें विचारूंक पुरो वॉट इज द क्वॉलिफिकेशन अर्हता कितें गे म्हणून। अर्हता इस कोंकणींतल्या भुरग्यान कोंकणीच्या भुरग्यान कोंकणींत कांय म्हणी विशिश्ट साधन केलां जाल्यार ह्या कोंकणी भुरग्यान शिकपांत खेळांत या राष्ट्रीय मट्टार या आंतरराष्ट्रीय मट्टार विंगड खंयच्या विभागांत कोंकणीक गौरव हाडला जाल्यार कोंकणीक गौरव हाडला जाल्यार कोंकणी व्यक्ती जावन अभिमानाचें एक कार्य केलां जाल्यार असल्या व्यक्तीक आमी ह्या सन्मान करता। आज विंचून काडल्या ह्या 10 भुरग्यां पैकी हाच्या की चड अर्हा आसली ह्या चड सन्मानाक फावो जाल्ली आसूंक पुरो भुरगीं आसूंक पुरो। पूण आमी दिल्ल्या वेळा भितर आमकां आयिल्ल्या अर्ज पळोवन आमच्या सर्व सदस्याच्या जमतेर आयिल्ली सूचना मानून घेवन आमी केल्ली ही विंचून। देखून हाच्या भायर कोणी आसा जाल्यार तुमी आमकां माफ करीजे। तांकां आनी मुखल्या खंयच्याय कार्यक्रमांत आमी तांकां आमी विंचतल्या या मानून घेतल्या या सन्मान करतल्या। सो आयच्या ह्या कार्यक्रमांत आमकां जोगती आमकां कोंकणीक तांणी केल्ल्या कामा खातीर ह्या कोंकणी व्यक्ती जावन कोंकणीक अभिमान जावची बरी केल्ल्या कामा खातीर आज आमी तांकां सन्मान करता। देखून हें कार्य तुमी सुदर्शन उरेजे हांगा सन्मान घेवच्या हर एका भुरग्याक तुमी प्रोत्साह दिवन तुमच्या तळ्या मुखांत्र तांकां तुमी अभिनंदन उल्हास पाठयचे म्हूण हांव विनंती करता। आनी स्टॅनी एल्वारसाक हे कार्यक्रम मुखार चलून व्हरूंक हांव विनंती करता। देव बरें करूं। विशिश्ट साधन केल्ली आसा महिमा किनी मंगळूर आसतली न्हू सर्व सदस्य संगी महिमा किनी हांकां मान करतलो। तुमच्या ताळयांचो आवाज तिच्या फुडाराक प्रोत्साह जावं दी। प्रणय डिसोजा आणि दयाकर मुखार येवचे। खेळा विभागांत अत्युत्तम साधन केल्ल्या साधकाक अकादमी तावन मान। ताळयो रुपिताक ताळयो। उल्हास तुका
रुपीत प्रणय डिसोजा. कराटे विभागात अत्युत्तम साधन केल्ल्या साधक जावन आसा विठ्ठल यू रेवणकर शिवमोगा. विठ्ठल यू रेवणकर शिवमोगा हांकां आमी उल्हास पाठयता. अकॅडमी अध्यक्ष बाबराव कॅस्टलिनो सर्व सदस्य संघ तांकां मान करतलो. ताळयांच्या आवाजान विठ्ठल यू रेवणकर हाका अभिनंदन पाठवचे. स्विमिंगात विशेष साधन केल्ल्या सार्थक शनै मंगळूर हाका आमी अभिनंदन पाठयता. अकॅडमी तर्फे मान करता. उल्हास तुका सार्थक शनै मंगळूर. अभिनंदन तुका सार्थक शनै. तुझे मुखलें जिवीत नंदन जावं अशें आमी आशेता. फ्लर्विशा वेलिशा मोंतेरो पेरमनूर तिका खेळा विभागांत विशिश्ट साधन केल्ल्या खातीर अकॅडमी मान. नॅशनल लेवल तिने विशेष साधन केला. फ्लर्विशा वेलिशा मोंतेरो हांगासर जमलेल्या सर्व कोंकणी लोकां तर्फेन अकॅडमी तर्फेन तुका अभिनंदन पाठयता. बाय वेलिशा मोंतेरो तुका आमी अभिनंदन पाठयता. खेळांत तूं आंतरराष्ट्रीय मट्टाक पाव अशी आमची आशा. चेस विभागांत अत्युत्तम साधन केल्ल्या स्पंदना एम रायकर शिवमोगा. स्पंदना एम रायकर शिवमोगा हिका अकॅडमी तर्फेन सर कोंकणी लोकां तर्फेन मान करूंक आशेता. अभिनंदन तुका. अत्युत्तम साधन केल्ल्या तेजस गौडा बजपे. तेजस गौडा बजपे हाका आमी मान करूंक आशेता. 2 ताळयो तेजस गौडाक. संतोषान दावून येजे संतोषान. अकॅडमी सदस्य शेखर गौडा वेदीचेर आसा. ताचो पूत म्हूण सांगूंक हांव भोवसर संतोष पावता. दिल्ली सायन्स एक्झिबिशनात ताणें आपलें नांव तिरायलां. त्या खातीर ताका जोरदार ताळयो सांगाता. आमी ताका अभिनंदन पाठयता. उल्हास पाठयता. मुखल्या दिसांनी आंतरराष्ट्रीय मट्टार तुजें नांव गाजोवं अशें आमी आशेता. आज नाही तर फाल्यां अब्दुल कलामाच्या जाग्यार मंगळूर तावन तेजस गौडा येता तर वचो. मूक अभिनय या विभागात विशिष्ट साधन केला संप्रीता संतोष महाले धारवाड. बाय संप्रीता संतोष महाले धारवाड.
उल्हास तुका संप्रीत संतोष महालेबाई. नाच विभागांत डान्स अंतू अतिउत्तम साधन केल्ले रेमोना इवेट पेरेरा मंगळूर. बाय रेमोना इवेट पेरेरा मंगळूर हिका आमी उल्हास पाठयता, अभिनंदन पाठयता आनी अकाडमी तशेंच सर कोंकणी लोकां तर्फेन मान करूंक आशेता. तालयांचो आवाज बाय रेमोना इवेट पेरेरा मंगळूर हिका. आंतरराष्ट्रीय मट्टाच्या नाचप्यांसंगी नाच प्रदर्शन केल्ल्या बाय रेमोना इवेट पेरेरा तुका आमी बरें मागता, उल्हास पाठयता. प्रतिभावंत तंड म्हणून प्रशस्तीक फावो जाला सांत अलोशियस गोंजागा स्कूल कोडियाल बायल. देखून ताळयांचो शिवोर. आतां तुमी सर्वांनी पळयल्लें प्रदर्शनान शिक्षकी श्रीमती लॉरेल डिसोजा आणि श्रीमती प्रिया डिकुना. प्रतिभावंत तंडाच्या नंतर आता अत्युत्तम म्हणल्यार प्रशस्तीक पात्र जाता लूड्स सेंट्रल स्कूल. देखून विद्यार्थिनी आपल्या शिक्षका सांगता स्टेजी वयर वेदीर येवचें. देखून खंय आसल्यार लूड्स सेंट्रल स्कूल. देखून ताळयो, कोणाच्यो ताळयो आयकनात. हांगासर प्रदर्शन दिल्ले तंडा पैकी जावन आसा उत्तम प्रशस्तीक भाजन जाल्लें जावन आसा. सेक्रेट हार्ट प्रायमरी स्कूल कुलशेखर. उपरांत येता नित्यादर स्कूल पेरमानूर. कॅनरा हायस्कूल डोंगरकेरी. कॅनरा हायस्कूल डोंगरकेरी. उपरांत येता सेंट एन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल केलाराय. देखून तुर्तानया वेदीक. कॅनरा हायस्कूल डोंगरकेरी, सेंट एन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल केलाराय. अकरेचें जावन येता अमृतलालजी हायस्कूल केलाराय. मिलाग्रेस विद्यार्थी आपल्या शिक्षकी श्रीमती नेल्ली डिसोजा संगी वेदीर. अमृतलालजी हायस्कूल केलाराय आपल्या शिक्षकी संगी सिस्टर आसा आमच्या संगी. खंयच्या इस्कॉलाच्यांनी आपली सर्टिफिकेट घेवन तांणी आखरेक कावंटरांत कलेक्ट करचें. पयले हांगासर प्रोफेसर स्टीफन क्वाड्रस भुरग्यांचे आनी स्त्रियांचे साहित्य हाच्या विशयान आपलो विचार मंडन करतलो. प्रोफेसर स्टीफन क्वाड्रस हांकां वळख दिवच्या खातीर नामनेचो साहिती.
मार्सेल डिसोजा लिखणे नांवान मच्छा मिलार ह्या नांवान ते वळखतात तांकां हांव उलो दितां. स्टीवन क्वाड्रस पेर्मुदे हाची मोटवी परिचय. 21 नोव्हेंबर 1968 इसवेंत मंगळूरच्या आत्तावरान जनन. देवादीन ग्रेसी क्वाड्रस आनी देवादीन सिरिल क्वाड्रस हांच्या 8 भुरग्यां पैकी निमाणो तो. बरोवंक सुरू करच्या प्रायर पेर्मुदे वचून वस्ती केल्ल्या निमती स्टीवन क्वाड्रस पेर्मुदे म्हणलें नांव पडलें. थुर्विल्लें शिकाप होली एंजल्स हायर प्रायमरी स्कूल मिलार, उसलें शिकाप सान लुईस कॉलेज मंगळूर आनी मंगळ गंगोत्री कोणाजे. 1991 इसवेंत मंगळूर विश्वविद्यानिलयात हांव इतिहासांत स्नातकोत्तर शिकाप प्रथम रँक प्रोफेसर B.A. शेख अली बंगळादें पदक आनी 5 प्रतिश्ठीत इनामां सवें MA पदवी आपणायली. 1992 तावन कर्नाटका सरकाराच्या उसल्या शिकपा खात्याचो इतिहास उपन्यासक जावन वावर आरंभ. प्रस्तुत एसोसिएट प्रोफेसर आनी इतिहास खात्याचो मुख्यस्त पयल्या वर्गाची सरकारी कॉलेज होन्नावर हांगासर तो वावर करन आसा. भारत सरकाराचे कोंकणी उच्चार प्रमाणीकरण समितीन ताणें वावर केला. भारत सरकाराच्या कोंकणी पूर्व प्राथमीक अध्ययन सामग्री तयारे खातीर वावर. भारत सरकाराच्या विविध मंडळांक कोंकणी पुस्तकाचो परिशीलन जावन वावर दिवनूच ते आसात. कर्नाटका सरकाराच्या प्राथमीक वर्गांनी कोंकणी शिकोवचे खातीर पाठपुस्तक आनी पाठवस्तू तयार करच्या समितीचो ते सांदे जावन आसले. फाटल्या 30 वर्सां जावन विविध कोंकणी कन्नडा पत्रांक लेखनां बरोवन आसात. कवनांय तांणी बरयल्यांत. तशेंच सबार शैक्षणीक नियतकालिकांक तांणी लेखनां बरयल्यांत. येदोळवारेक 25 प्रमुख कोंकणी पुस्तकां तांणी प्रकट केल्यांत. आकाशवाणी मंगळुरा खातीर सबार कोंकणी कार्यक्रमांनी वांटो घेतला. बरोवची करोज आनी वाचपाची रूच सांगता आसतल्यान येदोळवारेक 17% पाठपुस्तकां PUC पदवी आनी स्नातकोत्तर वर्गांक इंग्लिशांत आनी कन्नडांत बरोवन प्रकट केल्यात. ताणें केल्लीं साधनां 2005 वर्सा कन्नड लिपीचो प्रथम इंग्लीश कोंकणी शब्दकोश ताणें रचलो. 2006 वर्सा कन्नड लिपयेंत प्रथम कोंकणीच्या 20 शब्दांचो शब्दकोश. तशेंच 2014 इसवेंत 50,000 शब्द आटपचो संवसाराचो प्रथम इंग्लीश कन्नडा कोंकणी शब्दकोश रचून ताणें प्रकट केल्या. प्रशस्त्यो वसंत S. अनंतनारायण एंडोवमेंट प्रशस्ती, पडूरू गुरुराजा भट एंडोवमेंट प्रशस्ती, MV शास्त्री एंडोवमेंट प्रशस्ती, कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमींतल्यान साहित्य खातीर 2 प्रशस्त्यो, भारतीय JCतल्यान आउटस्टँडींग यंग पर्सन प्रशस्ती, तशेंच मंगळूर तालूक कन्नड साहित्य संमेलनाची प्रशस्ती. शाळांत कोंकणी कार्यक्रमांत भागीदार जावन कोंकणी शिकचे खातीर प्राथमीक हंत्या वयल्या आनी प्राथमीक आनी मंगळूर विश्वविद्यालयाच्या पदवीपूर्व वर्गा खातीर सिलेबस आनी पाठ्यपुस्तक तयार करून मोठो वावर तांणी दिला. विश्वविद्यालय शिकपा अकादेमी साहित्य अकादेमी न्यू दिल्ली आनी इतर राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय मट्टार फामाद जाल्ल्या संघटनांनी आसा केल्ल्या कार्यक्रमांनी प्रबंध ताणें मंडन केल्यात. फाटल्या 20 वर्सां जावन वृत्ती मार्गदर्शन कार्यक्रमांत चलून आसात आनी वृत्ती मार्गदर्शना विशीं म्हायती दिवची गरजेची म्हायती वांटपाची 4 पुस्तकां ताणें प्रकट केल्यात. राष्ट्रीय आनी प्रांतीय सरकारी आनी इतर संघटनांक तरबेतदार जावन ते वावर दिवन आसात. आज ते भुरग्यांच्या आनी स्त्रियांच्या साहित्य विशयांत उलोवप ते दिताले. देव बरें करूं. वेदी आनी वेदी मुखार आसच्या मनेस्तनो देवान रचल्या ह्या संवसारांत चलूंक शकची आनी हात चलोवंक शकची मनजत चलोवंक सकनातल्या वस्तूंचेर आपलें दरबार चलयता. देखून पेटो जर तर फातराचेर मुतलो फातर पाटींग कितेंच करूंक शकना.
गोरू जर तर रुखाचें तण खाता रूख कितेंच करूंक शकना आनी उरले परी मनशा संवसारांत दादल्या सकत जीब आसली बोळ आसली पुरुश सकत वा दादल्या सकत प्रकृती सक्तेचेर स्त्री सक्तेचेर आपले कारभार चलयता आनी देखूनच खंयच्याय सामाजीक वेवस्थ्यांत स्त्री आनी भुरगीं जेरालपणी दलीत म्हळ्यार जात न्हय कोण बोळ नातलो मार्जिनलायज्ड तो दलीत देखून खंयच्याय समाजींत मातृप्रधान वेवस्था नातल्या आतां मणिपूर गेल्यार नागालँडांत गेल्यार मातृप्रधान वेवस्था आसा मातृप्रधान वेवस्था नातल्या समाजांत दादलोच आपलें कारभार चलयता आनी देखून खंयच्याय साहित्यांत दादल्याचें गुरकारपण चलता थंयसर स्त्रियांचो कोणसो आसता भुरग्यांचो कोणसो आसता कोंकणी नेमाळ्यांनी तुमी पळयत आमी स्त्रियांचो कोणसो म्हणटा देग कोणशांत आसा स्त्री आनी भुरगो हें कोंकणीन मात न्हय जेरालतरान खंयच्याय साहित्यान आदले 160 वर्सां तावन तुमकां जर तर कोंकणी आंकडे कळना जाल्यार रातूक कोल्ल्यार हांव इंग्लिशान सांगता जेरालतरान कोंकणीन सांगचें हांगासर आनी म्हाकाय बरें 160 वर्सां तावन कर्नाटकांत कन्नड लिपींत बरयल्लें कोंकणी साहित्य आसा पूण दुरादृश्टान हाचे मदें स्त्रियांचें साहित्य वा स्त्रियां तावन साहित्य फक्त 60-70 वर्सां तावन आसा आसूं कविता धार्मीक साहित्य विमर्शो विमांसा जानपद अध्ययन सबार प्रकारांचें साहित्य आसा तरी ह्या सगळ्यांत स्त्री खंय आसा भुरगीं बाळां खंय आसात स्त्रियांचें साहित्य खंय आसा भुरग्या बाळांचें साहित्य खंय आसा म्हणली सवाल आमकां दोसतात स्त्री साहित्य म्हणटना 2 रितीन पयलेच आमी पळयचें एक स्त्रियांनी लिखलेलें साहित्य म्हणचें चिंतप आसा तर स्त्रिये विशयान साहित्य दादल्यांनी बरयलां तें स्त्रियांक पात्र केल्लें साहित्य भुरग्यांनी बरयल्लें साहित्य आसा तर भुरग्यां खातीर व्हडांनी बरयल्लें साहित्य अशें आमी वांटे आनी फांटे पयलेच करून घेवचें नातल्यार घुसपट जातली कोंकणी साहित्याच्या ह्या संवसारांत स्त्री साहित्य आनी भुरग्यां साहित्या विशयान चिंतना पयले सर 4 सवालां म्हजे मुखार उबे जातात पयलें कोंकणी साहित्या पैकी स्त्रियो कितल्यो त्या स्त्रियांनी रुतां केल्लें साहित्य कितलें आनी त्या साहित्याक लाभलेली स्विकरणी कसली म्हणचें पयलें सवाल दुसरें कोंकणी साहित्यानी जावं ते दादले वा स्त्रियो स्त्रियेचें पात्र संरचन कशें केलां ताचो परिणाम कसो रावला हें दुसरें सवाल तिसरें कन्नड लिपींतल्या कोंकणी भुरग्यां साहित्यांत वाडावळ खंयच्या मापान जाल्या कोण तें वाडयलां आनी कसली परिकल्पना ह्या मुखांत उबी जाल्यात म्हणचें तिसरें सवाल आनी ह्या तिनूय सवालांक संगी घालून आमी कन्नड लिपी कोंकणी साहित्यांत स्त्री आनी भुरग्यां साहित्यांचें काल आज आनी फाल्यां कशें म्हणचें 4थें सवाल उबें करूं येता भारतांत आधुनिकताचें साहित्य वाडून आयिल्लें वचणूकवादी युरोपियनांच्या धर्म विस्तारणेच्या आशेचो फळ जावन भारतांत साहित्य सुमार 3000 वर्सां तावन आसा आनी तांणी केन्नाय तें बरयचें म्हूण चिंतल्लें ना देखूनच काव्य पयलें उदेलें आमचे पुरा वेद बरयल्ले 1800 इसवे उपरांत मॅक्स मुल्लर आयले उपरांत पूण 3000 वर्सां तावन वेद आसात ते जिबेर आसात देखून आमी ताका स्मृती आनी श्रुती म्हणटा श्रुती इज वॉट इज हर्ड ऋग्वेद श्रुती उरले पुरा वॉट इज रिमेंबर्ड श्रुती साहित्य कळीत आसूंक पुरो त्या विशयान आतां उलोवप नाका पूण आधुनीक अर्थाचें साहित्य आयिल्लें युरोपियन वाडावळींतावन आनी तांच्या फकत धर्म प्रसार करच्या आशेतावन ती तांची आशा आनी तातूंत बरें जालां वायट जालां ती दुसरी गजाल चड करून सक्कड भाशेनी आधुनीक अर्थाचें साहित्य वाडयल्लें धार्मीक फुडाऱ्यांनी आनी कोंकणींतय तशेंच जाल्लें जावं पुरो तें नागरी रोमी वा कानडीन धार्मीक फुडाऱ्यांनी साहित्य रचयल्लें कोंकणींत कन्नड लिपीच्या कोंकणींत जेजू क्रिस्त सांत मरीच सुमार तेंप 1850 सावन धरून इशीन पर्यंत तेच विशय तुमी पळयल्यार पयलो पुस्तकत आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची चरित्र्या तसो लेखक कोण म्हूण कळीत ना आनी पुरासचे इवन ते क्रिस्तांवा मध्ये म्हण जायचे म्हणना
GSB लोकांमध्ये गडसरूप लोकांमध्ये भक्त प्रल्हाद चंद्रास पुरा धार्मिकच रिलिजियस थंय स्त्री कितें आसा निस्कळ मोरी माय म्हयन्याची राणी मोरी मुजी माय मारिया गोरेट्टी सांत फिलोमिन सांत रिता कासियाचें सांत मार्गरीत द फर्स्ट कन्स्ट्रक्शन इज मेकिंग ए वुमन होली इम्माकुलेट एम्मा मरी नितळ निस्कळ जाण स्त्री म्हळ्यार आमच्या चिंतपान कालेंगे म्हळ्यार ताका दुसरें कांय ना बंगाराच्या पिंजऱ्यांत आसले सोबीत नितळ निस्कळ जावन आसाचे तें चुकल्यार सोड कोत्रू आसूं कन्नड लिपींत कोंकणींत पयिल्लें दिसून येवचें स्त्री नांव मुंबयंत मंगळुरी पुस्तकावळ सुरवातल्या मानेस्तीन लिल्ली पिंटोचें ती एक बरोवपी न्हय तिणें पयिल्लें परगटणार जावन सेवा केल्ली आलेस पायस म्हूण एक व्हडलो वकील आशिल्लो तो भौशा पयलो सेक्युलर लिटरेचर लायक साहित्य बरयल्लो ताचें पुस्तक किस्तोर बुगेली नाडू नाड फिलुची बोंडी तेंकडी लोरेस निड्डेल्सो आबूड कामूत हे पुस्तक तो कितें प्रगटनातलो म्हळ्यार तो हायकोर्टाचो वकील आशिल्लो आपूण शिरकोन पडात म्हणून त्या मानेस्तीन लिल्ली पिंटोच्या नांवान तो प्रगट करतलो लिल्ली पिंटो प्रगट करतली पूण ती पयली कोंकणी साहित्यीक वावर केल्ली स्त्री कन्नड लिपीन 1950 इसवेंत लागीं लागीं 100 वर्सां उपरांत 80-90 वर्सां उपरांत मानेस्तीन एल सिक्वेरा हिणें मेटिल्डाचें जैत आनी त्याच काळार भयण जोसेफान रक्ताचो ताळो म्हणल्यो कादंबऱ्यो परगटल्यो ह्यो पयल्यो कृत्यो एका खंयच्याय स्त्री बरोवप्यान कन्नड लिपी कोंकणीन बरयल्ल्यो कुमारी एल सिक्वेरा तिचे मटिल्डाचें जैत आनी भयण जोसेफाचे रक्ताचो ताळो त्या उपरांत 1950 इसवेंत तेरेजा डिसोजाचो लिनाची आशा म्हणली कादंबरी प्रगट जाली कन्नडाचो फामाद साहिती पत्रकर्ते जावन आशिल्ल्या पी लंकेशाच्या सक्कड फिल्मांनी डॉक्टर रमेश कामत सहनिर्देशक जावन वावरला 1950 इसवेच्या नोव्हेंबर 18 जल्मल्ल्या रमेश कामतान 3 इंजिनियरींग डिग्री आपणायल्यात इलेक्ट्रिकल साऊंड आनी कंप्युटर इंजिनियरींग पदव्यो ताणें पुणेच्या प्रतिश्ठीत फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया तावन जोडल्यात 2005 इसवेंत UK तावन ताणें सायकॉलॉजींत डॉक्टरेट आपणायल्या 1980 तावन 1989 पर्यंत तो कर्नाटक सरकाराच्या कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री अभिवृद्धी मंडळीचो मुख्य टेक्निकल ऑफिसर जावन वावरला त्या संदर्भात कंठीराव स्टुडियोचो टेक्निकल ऑफिसर जावनय ताणें सेवा दिल्या 1989 तावन 1995 म्हणसर बेंगळूरच्या जवाहरलाल नेहरू प्लॅनेटोरियमाचो मुख्य इंजिनियर जावन तो वावरला 1994 तो ताचो निर्देशकय तो जावन आसलो 1995 इसवेंत VRS आपणावन ताणें आपली कंपनी कॉम्पेड स्थापन करून ग्रामीण प्रदेशांच्या 8000 वयर लोकांक कंप्युटर शिकपाची तरबेती ताणें दिल्या 1980 आनी 82 पर्यंत मैसूरांत ताणें फायर एक्सटिंग्विशर आनी इलेक्ट्रॉनीक गॅजेटांच्यो 2 ल्हान कೈಗಾರಿಕೋ स्थापन केल्यात 2000 इसवेतान तो ताचीच वेब डेव्हलपमेंट कंपनी नेट इंडिया चलोवन आसा 2016 ताणें कोंकणींतलें पयलें भुरग्यांचें फिल्म आवय जासा निर्माण आनी निर्देशन केलां आनी तातूंत नटांनी केलां हें पिंतूर अमेरिकाच्या अटलांटांत 2,500 लोकांच्या जम्यान पळयलां आवय जासा फिल्मान नॉर्थ अमेरिकाच्या हेडलायन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलांत प्रशस्ती आपणायल्या श्री रमेश कामत नाटक संगीत साहित्य आनी मेडिटेशनांत व्यस्त असो बहुमुखी तालंतवंत व्यक्ती ताणें कन्नड आनी कोंकणीन जायतीं नाटकां बरोवन निर्देशन आनी नटन केलां जायत्यो प्रशस्त्यो ताणें आपणायल्यात हिंदुस्तान संगीतांत सितारांत ताणें रँक जोडलां आनी जायतीं प्रदर्शनां दिल्यात भुरग्यांच्या संगीताच्यो साबार कोवळ्यो ताणें काडल्यात कन्नड आनी कोंकणींत 50 वयर ताचें पुस्तक प्रकट जाल्यात रंजना आर्ट्स संस्थेचो अध्यक्ष जावन 300 वयर नाटक ताणें उबे केल्यात राष्ट्रीय मट्टार कोंकणी नाटक स्पर्धे आसा केल्यात ताका सोदून आयिल्ल्यो प्रशस्त्यो साबार 2005 इसवेंत केंद्र सरकाराची राजीव गांधी एक्सलन्स अवॉर्ड त्याच वर्सा कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमींतावन महान मनीस पुरस्कार अमेरिकाच्या इंटरनॅशनल वेब मास्टर्स असोसिएशनांतावन गोल्डन वेब अवॉर्ड
आणि 2012 कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्री तावन केंपेगौडा राज्य प्रशस्ती ताका फावो जाल्या. 2016 इसवेंत 16 जुलैंत अटलांटांत कोंकणी भाशेक ताणें दिल्ल्या सेवेक वाखाणून लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड ताका मेळ्ळा. वास्तू आनी मेडिटेशन शतांती तो हेळ्ळा. वास्तू विशीं विजय कर्नाटका आनी संयुक्त कर्नाटका पुत्रांनी ताची लेखनां फायज जाल्यात. दोतोर रमेश कामत आता फुडारांत भुरग्यांचे साहित्य. हे प्रबंध मंडन करताना बहुतेक व्यक्तीले उल्लेख करताना थोडे जनाल नाव सोण वच्चे पुरो उद्देशपूर्वक जावन तांगे नाव सोडताना ताजे बदलाक तुमी क्षम करका इग्नोरंट म्हण सांगून म्हाका क्षम करका. इथं म्हण तेची कॉन्ट्रोवर्सी जाता. थोडे जनाल नाव सांगलां आमगेलें नाव सांगा न्ही तेजे व्हड विशय जाता. त्या निमित्त फुडें तुमकां सांगून सोडता खंयचे उद्देशपूर्वक जावन कोणाले नांव सोणा. आतां हांव तुमगेले मुखारी सादर करचे प्रबंध मंडना विशयो कोंकणी बाल साहित्याचे आधुनिकीकरण गरज आनी आव्हान हे विशय दिल्ले कोंकणी साहित्य अकादमी हांव न्हय. तांणी दिल्लो विशय घेवन ताजे वयर हांव प्रबंध मंडन करता. तेची विशय सरळ जावन सांगचे आसला रे कोंकणी बाल साहित्य पुरातन रुपा दुखून आधुनिक तंत्रज्ञान रुपाक परिवर्तन करचे आवश्यकता आनी तांतू आसूचे समस्या. कोंकणीन बहुतेक कोंकणी आसा. क्रिस्तांवांचे उलयता ती आमी उलयता ती हांव उलयलें मस्त जनाक कळनाशें पुरो. आतां प्रोफेसरान उलयलें तेन्ना म्हाका अर्द कळ्ळी बद्द सांगता सिन्सियरली स्पिकींग. इता म्हळ्यार आय मीन इग्नोरंट ऑफ दॅट लँग्वेज. एक 10-15 तांगे लेक्चरा मुखार हांव बसला रे खंडीत ते अर्थ करून घेवचे हेका साध्य आसा. तेची कोंकणी विशेशता म्हणले कोनू ते चुकी म्हण कोणूय लेक्का म्हणना. हांव कितना सिन्सियर जावन सांगता म्हाका अर्द तांणी उरलय म्हाका कळ्ळी म्हण सांगितलें तेन्ना तुमी ते मनाक घेवका म्हणना. म्हगेलें सिन्सियर ओपिनियन तितलेची. हे विशय उलोवचे फुडें कोंकणी भाशा आनी कोंकणी बाल साहित्या विशय सूक्ष्म जावन सांगचे अवश्य म्हणून हांव लेखता. कोंकणी भाशा अति पुरातन भाशा. भाशा संशोधकाल प्रकार ही भाशा 2 शतमानांतूची आशिल्ली म्हणून जैन शासना प्रकार कळिता येता. 14 आनी 15 शतमानांतू कोंकणी साहित्य आशिल्लें म्हणून महाराष्ट्राचे संत ज्ञानेश्वरी कोंकणी ग्रंथ पळयले तेन्ना सांगू येता. हे कोंकणी भाशा चडती जावन आमी गोवा कर्नाटका महाराष्ट्रा आनी केरळांतू पळयत आनी आयकूं येता. कोंकणी साहित्याची श्रीमंत जावूक हजारो कोंकणी साहित्य लेखक वावंट केल्ले आसा. तांगेले संपूर्ण जीवन त्याग केल्लेले आसा. तांगेले त्यागा निमित्त आजी कोंकणी भाशेक मस्त नमन मान्यता मेळ्ळा आनी कोंकणी साहित्य अपार जावन वाडला. 1975 1976 हांव कोंकणी ते सांगता म्हणना अशें निमगेले कोंकणी प्रयत्न करया म्हण तितलेची जाल्यार 1975 म्हळ्यार सक्कडांक अर्थ जाता. त्या निमित्त आनी मुखार उलयतना इंग्लिशाचे इयर सांगता कोंकणीन सांगू वचना. अगत्य ना ते कंप्युटराक गणक यंत्रगी दुसरे कसले सांगचे बदलाक सुलभ जावन मोबायल कोंकणीन तो सांगता म्हणना आमी मोबायलाक कसलते म्हणून तशें आनी मुखार हांव ते वर्सा विशीं सांगतना इंग्लिशान तो सांगता 1975 कोंकणी भाशा एक स्वतंत्र साहित्यिक भाशा जावन केंद्र साहित्य अकादमीक मान्यते दिल्ले एक व्हड म्हत्वा विशय. केन्ना एक व्हड म्हत्वा विशय येता एक चप्पाळ घाल्यार मस्त खूश जाता म्हाका. ते पुरो लँडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ कोंकणी आय विल टेल यू. 1987 गोवा राज्याचे राज्यभाषा म्हणून कोंकणीक स्थानमान मेळ्ळाले दोनीचे एक व्हड विशय. सक्कडा पासून मस्त व्हड मान्यता कोंकणीक मेळ्ळाले 1998 भारत संविधानाचे 8 परिच्छेदांत मेळोवन घेवन राष्ट्रभाषा म्हणून परिगणन केल्लो विशय ह्यो सगळे भारतांत आजचे कोंकणी लोकांक अत्यंत खुशी पावचे विशय ह्यो. एक राष्ट्रभाषा म्हणजे मस्त इजी ना. आतां तुळू आसा कोडवा आसा तशें भोजपुरी मस्त भाशा राष्ट्रभाषा मान्यता मेळ्ळी जाल्यार कोंकणीक मेळ्ळा म्हणजे आमी पुरा मस्त खुशी पावका.
हे कोंकणी भाषा उल्लोचे लोकांपैकी केवळ हिंदू मात्र नाही, क्रिस्तावांचे मुसलमाना लोक बी उलयतात ती म्हणजे मस्त व्हड विशय. त्या निमित्ताची कोंकणी भास उलयता लोक रियल इंडियन म्हणल्यारी असली भारतीय म्हणून सांगू का म्हाका खुशी जाता. दुसरे खंयची भाषा लोक बी सक्कड राज्यांत नांती, सक्कड भास उलयनांती, सक्कड जातींत नांती. ते एक विशेषता आमगेले कोंकणींत आसा म्हण सांगू का खुशी जात म्हाका. तांतूय हिंदू लोकांपैकी सारस्वत, गौड सारस्वत, दैवज्ञ, कारवी, सोनार, सिद्धी, कुडुंबी, मोगार तशी 40 पशी चड जाती लोक कोंकणी उलयतात ती म्हणजे विशय हुडगास दवरका. इता म्हळ्यार एकल्याले कोंकणी डायलेक्ट आनी एकल्याले कोंकणी डायलेक्ट मस्त विचित्र जावन आसा. तेची आमगेले कोंकणी भाशेचे विशेषता. कोंकणी साहित्य वाडूक हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान, नवायत लोक वाउंट केल्लेले आसा. आतां बाल साहित्या विशय आयला रे. चेडूवाले तांगिले कतिरी साहित्य सूर केल्ले वामन रघुनाथ शेणै आनी मंजेश्वर गोविंद पै हांकां आमी उडगास काडका. वामन रघुनाथ शेणै वर्दे वलवलीकर तांगेले काव्य नाम शेणै गोंयबाबा. कोंकणी भाशेचे महान साहिती. बाल साहित्याक तांगेले काणीक अपार. बाल साहित्यांतू मस्त नमन प्रकार आसा. मुख्य जावन काणी, नंतर कविता, ताजे नंतर नाटक, प्रबंध, व्याकरण, जानपद, चरित्रा, पुराणो, गाद्यो, हुमणो, हास्य, वैज्ञानिक पट्ट्या विशय अशें सुमार नमूने कोंकणी बाल साहित्य रचन जाल्लें आसा. शेणै गोंयबाबान 1913 बरयले भुरग्याल व्याकरण. कोंकणी भाशेचे एक महत्व बाल साहित्य म्हणून दाखल जाला. प्रश्नोत्तरा रुपारी सरळ जावन बरयले एक कोंकणी व्याकरण पुस्तक, विभिन्न शैलीचे पुस्तक. तशीच तो बरयले भुरगाय लिस्ट नांवाचे चेडवां काणी पुस्तकांत तो चेडवांक इश्ट जावचे मस्त काणी आसा. तशीच रवींद्र केलेकर, आर.व्ही. पंडित, मनोहर राय सरदेसाय, बाकी बाबा बोरकर, लक्ष्मणराव सरदेसाय, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा. ओम गणपतये नमः. सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाचे वार्ता विघ्नाचे. सुखकर्ता दुःखहर्ता सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाचे वार्ता विघ्नाचे. नुरवी पुरवी प्रेम नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाचे. सर्वांगी सुंदर सर्वांगी सुंदर वटिसेंदुराचे वटिसेंदुराचे. सर्वांगी सुंदर सर्वांगी सुंदर वटिसेंदुराचे वटिसेंदुराचे. कंठे जोडके माळ कंठे जोडके माळ मुक्ता फळांचे. देवा जय देवा जय देवा जय देवा जय मंगल मूर्ते जय मंगल मूर्ते. जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा जय मंगल मूर्ते जय मंगल मूर्ते. दर्शन मात्रे मान दर्शन मात्रे मान
कामना पुरते रत्नाखचित पारा रत्नाखचित पारा तुझ गौरी कुंवरा तुझ गौरी कुंवरा रत्नाखचित पारा रत्नाखचित पारा तुझ गौरी कुंवरा तुझ गौरी कुंवरा चंदनाचे ओटे चंदनाचे ओटे कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट हिरे जडित मुकुट शोभा तो बरा शोभा तो बरा हिरे जडित मुकुट हिरे जडित मुकुट शोभा तो बरा शोभा तो बरा ऋणजुणते नूपुरे ऋणजुणते नूपुरे चरणी घागरिया जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा जय मंगलमूर्ते जय मंगलमूर्ते जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा जय मंगलमूर्ते जय मंगलमूर्ते दर्शन मात्रे मान दर्शन मात्रे मान कामना पुरते लंबोदर पीतांबर लंबोदर पीतांबर पणिवर बंदना पणिवर बंदना लंबोदर पीतांबर लंबोदर पीतांबर पणिवर बंदना पणिवर बंदना सरळ सोंड वक्र सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामचा वाट दास रामचा वाट पाये सदना पाये सदना दास रामचा वाट दास रामचा वाट पाये सदना पाये सदना संकष्टी पावावे निर्माणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा जय मंगलमूर्ते जय मंगलमूर्ते जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा जय मंगलमूर्ते जय मंगलमूर्ते दर्शन माते मान दर्शन माते मान कामना पुरते सिंदूर लाल चढ़ायो सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को अच्छा गजमुख को सिंदूर लाल चढ़ायो सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को अच्छा गजमुख को दो दिल लाल विराज दो दिल लाल विराज सुत गौरी हर को हाथ लिए गुल लड्डू हाथ लिए गुल लड्डू साई सुरवर को साई सुरवर को हाथ लिए गुल लड्डू हाथ लिए गुल लड्डू साई सुरवर को साई सुरवर को महिमा कहे न जाए महिमा कहे न जाए लागत हो पद को जय जयाची गणराजा जय जयाची गणराजा विद्या सुखदाता विद्या सुखदाता जय जयाची गणराजा जय जयाची गणराजा विद्या सुखदाता विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता हाथ लिए गुल लड्डू हाथ लिए गुल लड्डू साई सुरवर को हाथ लिए गुल लड्डू हाथ लिए गुल लड्डू साई सुरवर को साई सुरवर को महिमा कहे न जाए महिमा कहे न जाए लागत हो पद को जय जयाची गणराजा जय जयाची गणराजा विद्या सुखदाता विद्या सुखदाता जय जयाची गणराजा जय जयाची गणराजा विद्या सुखदाता विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता
अष्टो सिद्धिदासी अष्टो सिद्धिदासी संकट को वैरे संकट को वैरे अष्टो सिद्धिदासी संकट को वैरे संकट को वैरे विघ्न विनाशन मंगल विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारे कोटि सूरज प्रकाश ऐसे जब तेरे ऐसे जब तेरे कोटि सूरज प्रकाश ऐसे जब तेरे गंडस्थल मद मस्तक झाले शशि विहारे जय जयाची गणराजा विद्या सुखदाता जय जयाची गणराजा विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता तुमको सगळ्यांक कोंकणी लोकोत्सव शुभाशय ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ ಉತ್ಸವ ಎಂಬ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಿತ್ರರಂತ ಮೋನಕ ಪೌರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಗೌರವಿತರು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಚರ್ಚ್ ಕುಲಶೇಖರ ಧರ್ಮಗುರು ಅಂತ ಫಾದರ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಯಜು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಸನ್ಮಿತ ಅಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಅವರೇ, ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಇನ್ನಿತರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ವರ್ಗದವರೇ, ಇದನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸರ್ವಸ್ವ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದರದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಆವತ್ತಿನ 6 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮಾತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಮುಖ್ಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುದಾನವು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಈ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಲಿ, ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಏಕತೆಯ, ನೆಮ್ಮದಿಯ, ಸೋದರತೆಯ ಮತ್ತು ಗೌರವವಾದ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸಿನೇ. ದೇವಂಬೋರೇಕರು ಸಚಿವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇವರು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೋಕೋತ್ಸವ 2000 ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ 2017 ಇದರ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನದ ಸಮ್ಮಾನ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. तशेंच फादर एलियस डिसोजा हांकांय शेलोग अर्पून उडासाची काणीक दी जाय म्हूण रजिस्ट्रारा लागीं उपकार मागता.